नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. 22 एप्रिलाक जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत परिस्थितीत जो बदल जाला आणि भारत सरकाराच्या वतीन जी कारवाई जाल्या त्याच्या विशींची पुराय माहिती संवसाराक दिवपा खातीर सरकारान 7 सर्वपक्षीय संसदीय वांगड्यांची दळां गठीत केल्यात. ही दळां भारताच्या वांगडी देशांत वचून भारतान आतंकवाद्या आड घेतिल्ल्या भूमिकेची माहिती संवसारा मुखार दवरता. विदेशांत वचून थंयच्या सरकाराक, नागरिकांक, तरेकवार माध्यमांक भारतान केल्ल्या कारवायेची माहिती सर्वपक्षीय दळ दिता. पाकिस्तानान घेतिल्ल्या भूमिकेची माहिती आणि पाकिस्तानाचे फटीचे मुखामळ संवसारा मुखार उक्ते करप, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचो तेंको मेळोवप, जाका लागून आतंकवादा आडचो लढो खरपणान दिवपाक भारताक सोपे जातले असो उद्देश मुखार दवरून ही सर्वपक्षीय संसदीय दळां विदेशांत भारताची भूमिका स्पश्ट करतात. सिंगापूर, जोहान्सबर्ग, कांगो, पनामा ह्या देशांनी ही सर्वपक्षीय संसदीय दळां त्या देशांतल्या फुडाऱ्या वांगडा बसका करतात. सर्वपक्षीय दळान कशे तरेन भारताची भूमिका संवसारा मुखार दवरल्या ते पळोवया. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. कुवेतात गेल्ल्या सर्वपक्षीय संसदीय वांगड्याचे मुखेलपण भाजपाचे बैजंत पांडा करतात. भारत आणि कुवेतामदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कुवेत भेटी उपरांत सुरक्षा आणि आतंकवादा आडच्या लढाये खातीर कबलाती जाल्यात. आतंकवादा आड भारतान सदांच झिरो टॉलरन्स ही नीती आपणायल्या. पाकिस्तानाक FATFच्या ग्रे वळेरेंत घालचो अशी मागणी लेगीत बैजंत पांडा हांणी केली. कुवैत और भारत के तो हजारों साल का संबंध है. कुवैत भी आतंकवाद का शिकार हुआ है और कुवैत ने भी एंटी टेररिज्म स्टेप्स लिए हुए हैं. तो इस बैकड्रॉप में हम जो आ रहे हैं और जो मैसेज हम दे रहे हैं कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए. हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम ज़रूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे. इसका रिसेप्शन बहुत सही ढंग से ये रिसीव किया जा रहा है यहाँ. और जो हम कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को FATF का ग्रे लिस्ट में डाले ताकि उनको जो आर्थिक सहायता मिल रही है IMF से, कई अन्य देशों से, वो उसका मिसयूज ना करें. तो इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या 4 राज्यांच्या भेटेर वचपाचे आसात. 29 आणि 30 मेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्कीम, अस्तंत बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश राज्याच्या भेटेर आसतले. सिक्कीम राज्याच्या स्थापणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजित कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले आणि तरेकवार उदरगतीच्या कामांचो बुन्यादी फातर बसयतले. त्याच प्रमाण कांय कामांचे उक्तावण लेगीत ते करतले. अस्तंत बंगालातल्या अलिपुरद्वारांत जनसभेक ते संबोधित करतले जाल्यार बिहारच्या पटना शारांत एका रोड शोक ते वांटेकार जातले. कूच बिहार जिल्ह्यात सिटी गॅस वितरण येवजणेचो बुन्यादी फातर ते बसयतले. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी पटनातल्या एअरपोर्टाच्या नव्या टर्मिनलाचे उक्तावण जातले. 1410 कोटी परस चड खर्चाच्या बिहिटा विमानतळाचो बुन्यादी फातर लेगीत ते बसयतले. आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जाल्ल्या निर्णयाची माहिती दिली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. 39वो गोंय घटक राज्य दीस कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात मनयतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. सकाळी 10:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. सगळ्या आमदारांनी, जिल्हो पंचायत वांगडी, पंचायत मंडळाचे वांगडी आणि हेर नागरिकांनी ह्या कार्यावळीक हाजीर रावचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. ह्या कार्यावळींत गोंयांत आशिल्ल्या देवळांची माहिती दिवपी पुस्तकेचें उक्तावण जातलें. तेच प्रमाण ज्या ब्रँडाक लागून गोंयाक नामना फावो जाल्यात तांचो भोवमान ह्या कार्यावळींत जातलो अशी माहिती तांणी मुखार दिली. 39th Goa Statehood Day, 30 मेक
आमी सेलिब्रेट करता कला अकादमीन 10:30 वरांचेर. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सगळे मानेस्त मंत्री, आमदार आनी समेस्त गोंयच्या पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आनी बाकीच्या लोकांकूय बी ह्या कार्यक्रमाक इन्वायट करता. 39th स्टेटहूड डे मोठ्या व्हडा संख्येत कला अकादमीन मनोवचो सगळ्या गोंयच्या लोकांक हेजें खासा निमंत्रण. ह्या निमित्तात आमी प्रोमो लॉन्च ऑफ द एनिमेशन वेब सिरीज ऑफ द क्रिश ट्रिश एंड बल्टी बॉबी भारत हाय हम गोवा सेशन ऑफ द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल ह्या मोमेंटाचेर प्रोमो आमी वर्क ऑर्डर जी दिल्ली आहा तो प्रोमो जो आहा तो लॉन्च करतले. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्ड लेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स पेंडींग उरिल्ली तेंची स्पॉन्सर लेटर्स दितले. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्ड लेटर्स ऑफ द कॉम्पेन्सेशन स्कीम हांचे पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या वतीन लेटर दितले. केंद्र सरकार आणि गोय सरकाराचे कृषी खाते मिळून विकसित कृषी संकल्प अभियान चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज दिली. फाल्यांच हे अभियान गोंया सयत पुराय देशभर चालीक लागपाचें आसा. गोंयचे कृषी मंत्री ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी मुखार दिली. विकसित कृषी संकल्प अभियान हे सुरवात करता आनी फाल्यांच्यान तेजें लॉन्चिंग भारतभर आनी सगळी कडेन जातलें. आमच्या राज्यांतूय बी आमी नॉर्थ आनी सावथ अशे दोन कडेन करता. नॉर्थाक आमोणा हांगासर म्हज्या स्वताच्या ग्रामपंचायतीत जाता. सावथाक ग्रामपंचायत म्हाका याद ना आता बट आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ते लॉन्च करतले. ह्या हितूंतल्यान विकसित कृषी संकल्प अभियान म्हटल्यार शेतकऱ्यांक प्रॉपर गायड करपा खातीर तांकां सायंटिस्ट ICARांतले वेगवेगळ्या गांवांत वतले. हो कार्यक्रम 12 तारखेपर्यंत चलतलो. गोंयांत हे अभियान नॉर्थ आनी सावथ अशे दोन वेगवेगळ्यो गाडयो वेगवेगळ्या गांवांतल्यान ज्या ज्या जाग्यार कृषी करता त्या त्या जाग्यार तांकां कशा पद्दतीचे बियाणे, कशा पद्दतीची भात शेती आनी कशा पद्दतीचे टेक्निकल गायडन्स करपाक तो पुराय देशभर चलतलो. तसोच तो आमच्या गोंयांतूय बी चलतलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आमी लॉन्च करता. एकाच घरात 2 किंवा 3 कुटुंबां रावतात पूण तांकां विभागणी प्रमाणपत्र मेळप शक्य जायनाशिल्लें. ही समस्या सुटावी करपा खातीर गोंय सरकारान एक परिपत्रक जारी केलां. हे प्रमाणपत्र मेळोवपा खातीर सोपी प्रक्रिया आपणोवची अशें ह्या परिपत्रकांतल्यान कळीत केलां. तेच प्रमाण जी ल्हान कुटुंबां आसात तांकां उदकाची आनी विजेची जोडणी मेळपा खातीर ना हरकत दाखलो पंचायत सचिवान दिवचो असो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळ बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. To facilitate the separate water and electricity connection for nuclear families residing within the same dwelling house. दोगांयकू जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकू वेगळे हाऊस कनेक्शन घेवपाचे आसत जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली ह्या दोगांयकू हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकू वेगळी NOCs इश्यू करपाच्यो किंवा ओरिजिनल एकट्या कडेन उरली आसत जाल्यार दुसऱ्या कडेन त्यांनी सरळ NOC इश्यू करपाची फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांकां तांच्या जन्मजयंती निमतान आर्गां ओंपल्यात. विदेशी सरकारान दिल्ल्या कठोर शिक्षे उपरांत लेगीत मायभुये कडेन आशिल्ली तांची लागणूक उणी जाली ना. भारताच्या सुटके झुजा खातीर तांणी दिल्लें योगदान, तांचो संघर्श आनी तांचें साहस देश केन्नाच विसरचो ना. तांणी देशा खातीर केल्लो त्याग आनी समर्पण विकसीत भारताच्या निर्मणे खातीर मार्गदर्शक थारतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी X माध्यमाचेर बरयल्ल्या संदेशांत म्हळां. ह्या वर्सा विक्रमी शेतमालाचें उत्पादन भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध जालां. ह्या वर्सा 3,539.59 लाख मेट्रीक टन इतले शेतमालाचें उत्पादन जालां, जे फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 6.5% चड आसा अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. इन सब के परिणाम अब सामने आए हैं और मुझे वो बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल हमारा उत्पादन जो थर्ड एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है. थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.